आयज रेड्डीच्या अंडर रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट दोन नव्यो फेरीबोटी बांदता आनी तेजे किल लेईंग सेरेमनी आमी कोंकणीन पाटण म्हणटात. दोन फेरीबोटीचे पाटण आयज घालपाचें आमी हांगा सेरेमनी केलेली आसा आनी सगळ्याकून हेजो इम्पॉर्टंट आनी सगळ्याकून मेजर रोल जो आसा आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर R&D सुभाष फळदेसाय सरान हेजे इनिशिएटीव घेवन ह्यो बेगींतल्या बेगीन म्हणजे नव्यो दोन फेरीबोटी आमच्या रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटाक एड करपाच्यो थारायल्या आनी तेंच्यांनी हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा आतां सगळ्या लोकांच्या वतीन की तेंच्यांनी एक जी फेरी आसा ती एक फेरी आमच्या बेतीम पणजे रूट जो आसा ताका दिता म्हणजे प्रोवायड करता म्हणून सांगल्या. सो हेका लागून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. अशेंच तेंच्या हातान बरें बरें काम जायत वचूनी तशेंच आमचे भोसले R&Dचे डायरेक्टर ते आमकां तांचो भरपूर कॉपरेशन आसता. आमकां म्हणजे फेरीबोटी कितें इश्यू येवं आमचे ते हेका बेतीम पणजे रुटाक लागून सो ताचो सदांच आमकां सपोर्ट आसता. कितें हे इश्यू आयलो रिजॉल्व करपाक लागून जावं आनी कितें करपाक लागून हांव खरेंच मनाक आजाऱ्यान आनी एकदां आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय सराक देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमी ज्या जाग्याचेर उबे आसात ते विजय मरायनाचो वर्कशॉप आसा आनी ह्या वर्कशॉपा भितर आमी एक नव्या दोन रोरो फेरीज ताचे परत धाकट्या स्वरुपाच्यो रोरो फेरीज ताचे पाठण घालपाचो हो कार्यक्रम आसा की लेईंग सेरेमनी. हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. गोंयकारांनी रोरो सेवेचो अनुभव घेतिल्लो आसा आनी ताचे वेल्यानच आमचे आमदार केदार नायक हांचो डिमांड आशिल्लो की आमकां ही जी कन्वेन्शनल ट्रेडिशनल फेरी आसा ती खूब कमी जाता आनी रहदारी वाडलेली आसा म्हणून एक अत्यंत आवश्यक जाय म्हणून आमी आतां दोन ह्यो फेरीज आमी घेतात आनी ह्या दोनी फेरीचे स्वरूप जर म्हाका पणजी बेती ह्या रोडाचेर जर दोनी लागता जाल्यार दोनी पसून दिवपाची आमी जबाबदारी घेवया. आमी पयली सुरवातीक एक कन्वेन्शनल फेरी आनी एक आमची रोरो फेरी ह्या रोरो अशें घालून आमी हो रूट ऑपरेट करतले. ह्या ऑपरेशनाच्या दरम्यान जर आमकां दिसलें की अजून ताची गरज आसा जाल्यार आमी परत एक फावटी जी दुसरी आसा ती फेरी तांकां प्रोवायड करतले. म्हणून आयज एक नवी टॅक्नोलॉजी घेवन आमी मुखार वतात आनी ह्या वेळार म्हाका दिसता ही नवी जी रोरो फेरीज आहा आमची आसा त्या फेरयेच्यांनी मातशी धाकटी आसा. 8 म्हणजे 4 व्हिलर तातूंत वचपाची हें आसा सादारण ते 40-50 मोटरसायकली आनी त्याच्याच बरोबर जर व्हेकल आमचे 4 व्हिलर कमी आसा जर जाय मॅक्झिमम 200 पॅसेंजर एकाच बरोबर व्हरपाची ताची क्षमता आसा. म्हणजेच रोल इन एंड रोल आउट अशा पद्दतीची ही रोरो फेरीज आसा. म्हणजे ताका टर्न घेवपाक लागचें ना. पयलो आयलो फर्स्ट आयलो तो फर्स्ट रिलीज जातलो अशा हातूंतल्यान आनी ताका एक म्हाका दिसता की 2-3 मिनटाच्या गतीन ही फेरीज क्रॉस करपाक शकता. 3 मिनटां लागतली 3 ते 4 मिनटां. सिंगल रॅम्प. दीस इज ओन्ली फॉरवर्ड रॅम्प आनीक तातूंत भितर ह्या अशा पद्दतीचे वेसल्स आमी बांदतात आनी एक नवी टॅक्नोलॉजी आमी घेवन मुखार येतात जाणे करून आमचे एक कन्विनियन्स जातलें. बरे प्रमाणान लोकांक दर्जेदार सेवा मेळटली. दुसरी म्हणजे ताची स्पीडूय बरी जातली आनी तिसरी गोश्ट आसा की आमचे जे कार्बन एमिशन जातात तेंय कंट्रोल जातले. अशे अनेक फायदे आयज ह्या रोरो फेरींतल्यान आमकां परत एक फावटी आमी जनतेक दिवपाक पळयतात. ओके सिंगल रॅम्प रोरो फेरी. ओके म्हणटकच आमकां ही मातशी व्हडली हें आसा. हाजो टोटल कॉस्ट आसता आमचो 4 crores 41 lakhs. एक वेसल दोन्ही मेळून हय म्हणजे ह्यो दोन्ही मेळून हाजे म्हणजे आतां आमी आसा त्या वेसलाच्यांनी आमच्यो ज्यो कन्वेन्शनल फेरीज आहा ताचे परस डबल आसा न्ही 30% बिगर दॅन दॅट सायज आनीक ताजी स्पीड आसा ती एक फास्ट आसतली.